गोवा राज्यात यावर्षी पावसाने प्रचंड थैमान घातले खरे, पण भाबड्या शेतकऱ्यांच्या नाकी न वाढले। यावर्षी पावसामुळे गोवा राज्यात शेतकऱ्यांची शेतीभाती नष्ट झाली। मिरगाच्या पावसामुळे भातशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बरेच नुकसान झेलावे लागले। काही ठिकाणी शेतात अजूनही पावसाचे पाणी तुंबलेले दिसून येते। काही ठिकाणी भाताच्या शेतीची पेरणी तर झाली, मात्र कापणी करण्याची सोय राहिली नाही, तर काही ठिकाणी शेती कुजून गेल्याचे समोर आले। कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतीची पाहणी करून शासनाकडे अहवाल पाठवला खरा, पण अहवाल पाठवून काळ उलटला तरी अजूनपर्यंत शासनाने शेतकऱ्यांना कोणतीही नुकसान भरपाई दिल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे। म्हजें नांव तुकाराम लोहू मुरगांवकर, 37 वार्ड तालिगांव गो। आमी हांगा रावता आनी हे शेत आमकां एक व्हडल्या भाडकारान हाडून दिल्लें आनी तेजेर आमी आतां हें पोट भरता। आतां आमचो पयलीं बापूय रोयतालो, बापाय कडेन म्हाज्या खूब शेतां आसलीं तेंची, मागीर तेणें आतां तेंची ती शेतां दिलीं आनी हें आमकां तेणें हाडून दिल्लीं, हें आमी आजून पासून खाता। आतां म्हाज्या हितून भुरगेपणान 7 वर्सां सर्वीस केली म्हाज्या बापूय आसता। आतां बापूय मेल्यार म्हाज्या आतां जालीं 10 वर्सां। तेज्या पयलीं बापूय करतालो सगळें, तेन्ना आमी धाकटे आशिल्ले, शिकताले आनी आतां आतां आमची करता, भुरगीं येता, भायल बी येता, मदीं मदीं करून करता। आनी आमी हांगासर सगळें रोयता, रताळी रोयता, भेंडी रोयता, वाल रोयता, मागीर चिडकी मिडकी रोयता, वांयगी रोयता, घोसाळी रोयता, पोडई रोयता, काळंगां रोयता। आमकां तर लुकसाण खूब जाल्या, पूण कोण दितलो लुकसाण भरपाई आमकां पावसाची एकूच मेळटा पीक भाताची, आनी ना। आनी असली ही सब्जी बी लावपाक आनी जागो ना आमकां। जागो आतां गव्हर्मेंटान दोंगरांनी बी आमी घालताले पयलीं, दोंगर बिंगर आतां बिल्डिंगां जालीं दोंगरांनी। हें गव्हर्मेंटान कांयच दवरूंक ना, सगळें काबार करून उडयलें। पयलीं काँग्रेसीन केलें आनी आतां BJPन केलें। आतां कोण सरकार आनी कोण तेच जाणा, कोण चलयता पळय ते CM येता तसलेच आनी मंत्री जाता तेय बी तले, लोकांक पळयतले, कोणाक सर्वीस दिवपाचें पळयना। सर्वीस आतां आमचे चेडो बेकार आहा, आतां कितें सकाळीं उठून येता, काम करता, गव्हर्मेंटाचो जॉब मेळ्ळा बघ मुश्कील। पण अहवाल पाठवून काळ उलटला तरी अजूनपर्यंत शासनाने शेतकऱ्यांना कोणतीही नुकसान भरपाई दिली नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे। गोवा राज्याच्या 12 तालुक्यांपैकी कोणत्याही एका तालुक्यात जरी गेलो तरी आपल्याला पावसामुळे शेती आडवी झालेली दिसून येते। खराब झालेली भाताची शेती पाहून शेतकऱ्यांविषयी मनात खरंच चुरचूर वाटते, परंतु गोवा राज्याच्या भाजप सरकारला शेतकऱ्यांविषयी थोडीसुद्धा दया येत नाही। भाजप सरकारला शेतकऱ्याविषयी जरासुद्धा काळजी असती तर शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई सरकारने त्वरित केली असती। भात बी म्हणजे उदकान बुडलेले भात बी न्हू, तेन्ना म्हणजे एग्रीकल्चर ऑफिसर आसा ते पळोवपाक बी येयलेले। कोण येवना हांगा, कोण येना, कोणूच येना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटूच येना। तांकां वचूंक जाय आनी थंयसून हाडूंक जाय। आनी एग्रीकल्चर आतां ह्या वर्सा आमचो डायरेक्टर जालो तो आमचो परांज पेर, एक फावट त्याच परांज पेन म्हाका सांगलेलें, आमचो भटजी तो, आनी हांगा हें पडना मरे, तूं कितें तरी कर, क्लेम करून दाखयलें, कितें कोण येयला ताका लागून ती असो पाड पडो पिडे जाले उपकार आमचे गेले, आमचे कश्ट आमी कश्ट कितें केल्ले ते गेले, आमकां कितें मेळपाचें आसलें पळय तें गेलें, ताका लागून उगी रावपाचें। थंय वचोन तेंचे पांये पड, हेंचे पांये पड, त्या टायमाक थंयसर ते आसना, असले आतां गजाली। आतां ऑक्टोबर म्हणल्यार हो आमचो आतां सिजन हें जालो, ऑक्टोबरान म्हणल्यार आतां हे आमचे आतां पिकल्या थोडे, आतां पिकलेले आहा ते आमी कट करून काडटा। म्हणलें हे आतां काडलें म्हणटकूच आतां ताका पावस उपकारना, पावसान ते आतां पयर पावस पडलो, वादळ जालें, वाऱ्यान गेले, सकयल पडलें सगळें, ताका लागून ते आतां आमी इल्लें काडटा कुडक्यांनी। आनी जेन्ना कणस येयले हें जालें तेन्ना ते आड पडले पावसान, वारो मारता आनी पडले, तेन्ना तेजे भात पिड्यार जाता, बुडोन रावता न्हू उदकान, ते पिड्यार जाता। ताळगावच्या शेतकऱ्यांना विचारले असता ते म्हणाले की यावर्षी पावसामध्ये पेरलेले भाताचे पीक फार कमी प्रमाणात मिळाले। पूरस्थिती निर्माण झाल्यामुळे भाताचे उत्पन्न पार कुजून गेले, त्यामुळे उत्पन्न अतिशय कमी झाले। ज्या शेतकऱ्यांना 20 खंडी एवढे भात मिळायचे त्यांना यावर्षी 12 खंडी उत्पन्नच मिळाले।
त्यामुळे ताळगावच्या शेतकऱ्यांनी कृषी खात्याकडे शेतीच्या नुकसानीची तक्रार केली खरी, पण एकाही कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्याला पाहणी करायला वेळ नाही, असे ताळगावचे शेतकरी म्हणाले. कृषी मंत्री बाबू कवळेकर यांनी सांगितल्याप्रमाणे कोणताही शेतकरी तक्रार घेऊन आला तर त्याला लगेच शेतीची पाहणी करून आपल्याला अहवाल पाठवण्यास कृषी अधिकाऱ्यांना अगोदरच सांगून ठेवले. तसेच राज्य शासन शेतकऱ्यांना नक्कीच नुकसान भरपाई करेल, असे कृषी मंत्री बाबू कवळेकर यांनी सांगितले आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली अजूनही दिसून येत नाही.